नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां मायमोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. मास्क वापरनात तांकां आतां 100च्या जाग्यार 200 रुपया फायन म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. कुचेली हांगसर आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून घडला. राजेश चंद्रकांत शेटकर हाचो खून जाला. म्हापशा पुलिशेन दोग दुबावितांक घेतल्यात ताब्यांत. गोंयकार लोक 200 युनिटां परस कमी विजेचो वापर करतात. म्हणटकर सरकारान गोंयकारांक वीज फुकट दिवन दाखोवचीच अशें आवाहन आम आदमी पक्षान भाजप सरकाराक केलां. कोविडा आड झूज कडक करपाक सगळ्या रेल्वे आनी विमानतळार गोंयांत कडक थर्मल स्क्रिनींग करचें म्हूण आदेश मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा डिसेंबर म्हयन्यांत येतले गोंयांत. मुखेलमंत्री, आमदार, मंत्री तशेंच भाजपाच्या समिती कडेन करतले चर्चा. भाजप आनी काँग्रेस पक्ष एकाच वटेन चलतात. दोगूय पक्षाचे राज्य प्रभारी कर्नाटकाचे. दोनूय पक्षांनी राज्याचे हित पळयनासतना बऱ्याची दिल्या आहुती अशी आम आदमी पक्षाची टिका. आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नायकान दिल्ली चॅलेंज वीज मंत्री निलेश काब्रालान स्विकारल्या. बुधवारा सांजेच्या 4 वरांचेर ईडीसी हावजांत चर्चा करपाची वीज मंत्र्याची तयारी आसा. रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण कामा खातीर नेसाय हांगा जमीन मोजणेचें काम सुरू आशिल्लें. त्या कामाक थळाव्यांनी विरोध उक्तावन तें काम बंद उडयलें. कोविडाक लागून ह्या वर्सा सांखळे त्रिपुरारी पुनवेक जावपी नौकाविहार रद्द करपाचो कला संस्कृती खात्याचो निर्णय. 4 डिसेंबराक गोंय सरकार राज्यांत दिव्यांग दीस मनयतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंताची म्हायती. राज्यांत सोमारा कोरोनान एकट्याकय मरण आयिल्लें ना. अशें तिसरे खेप घडलां. आतां मेरेन राज्यांत 677 लोकांचे बळी गेल्यात. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.